हांव डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा अमरनाथ गोवेकर। आयज हो मारगांव म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज भरलेलो ट्रक जे पर्वरचे सर्कल आहा आप टू आमचे पिल्यान नियर क्रिमेटोरियम हे जंक्शनाचेर सगळीकडे गार्बेज वतयत ते घेवन येयल्ले आहा। ह्या ट्रकाक पळशीत तेका नंबर प्लेट ना, ती ताळपत्री वयर घातल्या ती ओपन, सगळे आख्खो ट्रक फाटल्यान तेजो तो हे बीन आहा बॉक्स फाळको आहा तो सगळो लिकेज, सगळे वतयत घेवन वयता ते। हो आमचो रस्तो नॅरो रोड्स आहा पिल्यांचे भितरले रोड सगळे इंटेरियर प्लस स्ट्रीप रोड्स आहा, थंयच्यान ही गार्बेज व्हडले व्हडले ट्रक्स तेंचे मारगांव सोनसोड्यांच्यान घेवन येतात। हांव जी ऑथॉरिटीज आहा तांकां सांगूंक सोदता, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट तशेंच गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता की आमचो हो नॅरो रोड हांगाल्यान लोकांचे जे जिवीत आहा ते धोक्यान घालूं नाका। अशे व्हडले व्हडले ट्रक गार्बेज भरून ब्रेक बीन फेल जायत जाल्यार सकयल कितक्याच जाणांक घेवन वयतले ते। तशेंच ही सगळीकडे गार्बेज स्मेल जाता ते हानिकारक लोकांच्या हेल्थाक, लिचर्ड स्लीप जायत वयता सगळीकडे, आनी तेजे बायक स्लीप जाता, भुरगे पडपाक पावता। हो जो ट्रिटमेंट प्लांट आमचो आहा पळय पिल्यान इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या कुशीक साळगांवांत, तो फक्त पयलीं सांगलेले साळगांव मतदारसंघ, कलांगूट आनी नियर बाय कोस्टल एरियेक, पण आतां अशें दिसून येता की गोंयभरची गार्बेज हाडटा आनी ह्या प्लांटार दिता। हेजी कॅपेसिटी ऑलरेडी ओव्हरलोड जाल्लो आहा हो प्लांट, आनी इतकी भंय दिसता की हो तर हे जालो बंद पडलो, फंक्शन तेजे जायना सारकें, ओव्हरलोड करता हे पळय ओव्हरलोड करता कोण ह्या कारणान। तेन्ना अशें जातलें की हो फुडें आमकांय हो परत प्लांट हांगा ऑपरेट करूंक मेळचो ना, जेणे करून आख्खो नॉर्थ आहा तो सगळे आमचो पॅरलायज जातलो। हो गार्बेज प्लांटाक कितें जायत जाल्यार हो बरो गार्बेज प्लांट आमकां हांव दिल्लो आहा, पूण आतां हेजो हांगा सोमसोडो जाता, सोमसोड्या वयलो गार्बेज काडटा आनी हांगा हाडून घालता। तें जावचें न्हू, हेका लागून ही सगळी ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी लक्ष घेवचें आनी व्हेकल्स आहा ते आमचे नॅरो रोडाच्यान हांगाल्यान पास करपाचे ना तेंच्यांनी, अशे स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन सगळ्यो कोण येता पळय पयले सुवातेर तांकां स्टॉप करन हांगाल्यान धाडपाचे। आनी हो वेस्ट म्युनिसिपालिटीचो काकोडे आहा नियर बाय थंयसर जाताले शिफ्ट करान, तो थंय कित्याक करिना हेजे रिजन आमकां काय कळना। हो सगळो हाडटा आनी आमकां कित्याक हांगा हो वास हांगा आमची विलेज, आमचो मार्राचो गांव आहा थंय बोयकवड आहा, ह्या सगळ्या गांवांनी हो सांजच्या टायमाक इतको तेजो बॅड स्मेल येता। तसोच आमचे साळगांव थंयसरूय झरी पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा, लोकांच्यो कंप्लेनी ओवरऑल सगळीकडे येत आहा। ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वयताले आनी हो ट्रक आमच्या गांवच्या विलेजीच्यान मदल्या बारीक रस्ते आसा त्या रस्त्या वयल्यान वयतालो, आनी येता आसतना हो ट्रकान इतली भरलेली आसा, हे लिचर्ड सगळे रस्त्यार पडटा, सगळे घाण ही रस्त्याक पडत घेवन येयल्ले आसा ते। आयज आमच्या लोकांनी तो हाडयल्लो पळय तर सगळी घाण जाल्ली आसा। हांव मागता ऑथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन की हेंचेर बेगीनच्या बेगीन कितें तरी एक्शन घेवची। हे मदले जे रोड आसा पळय तो रोड सोडून मदल्या गांवांसून वयता, आनी हे गांवांसून गेल्या उपरांत वास मारता, जे सायडी रस्त्याच्या सायडीक जी घरां आसा तांकांय त्रास जाता, जे बायकीनी वयता ते फाटल्यान पडटा, हे सगळे ते सुद्दां पडोंक शकता, ते खूब हानिकारक आसा। तेन्ना ऑथॉरिटी कडेन मागता की हेचेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन जावची। काल पळय जेन्ना असेंब्ली चालू आसली तेन्ना आमचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार बाब केदार नायक, तसोच कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार मायकल लोबो हेणी सुद्दां सांगलेलें आसा की आमचो प्लांट हो ओव्हरलोड जाल्लो आसा म्हणून, आनी तेणी सुद्दां गव्हर्मेंटा कडेन मागलेलें आसा की जो हो कचरो जो हांगा हाडून घालता पळय तो हांगा घालचो न्हू म्हणून, की खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करचो म्हणून तेणी सुद्दां असेंब्लीन हे उलयल्लें आसा। तेन्ना ऑथॉरिटी जावं गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हो प्लांट आसा तो ओव्हरलोड जाल्लो आसा, आनी जर हो ओव्हरलोड जाल्ल्या कारणान आखल्या गांवांत सगळ्याक वास पडलेलो आसा, वास मारता, सांजच्या वेळार हांगा रावंक जायना। तेन्ना सगळ्या कडेन मागता की हेजेर बेगीनच्या बेगीन कितें तरी तोडगो काडचो आनी हे सोल्युशन कितें आहा तें सॉल्व करचें, आनी आमकां थोडो रिलॅक्स दिवचो अशें मागता। देव बरें करूं।